साहेब माझ्या साइडिंग राहणार कपिलेश्वर महाराज की जय, 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 कपिलेश्वर महाराज की जय। पार्वती पते पार्वती पते पुरुषांचे पोलीस आहेत आम्ही गाडी घातल्या त्या म्हणून रे बाई लोकांनी इतके लागले पोलिसांनी घराकडलं लागले गाडी काम काय जाम लागले रे सियांगा चिकन काढून काढतात देवाची मूर्ती देवाची मूर्ती दादा सिनियर पोलीस ऑफिसरांना हात घालचा लेबरांकडल्यान काढून घेऊचे नो लेबरांकडल्यान मूर्ती काढून घेऊचे मूर्ती काढून घेऊचे ना सिया बागा पया सिया बागा पया महाराज के महाराज लेबरांकडल्यान काढून घेऊचे नो पोलिसांसमोर मूर्ती तोडताय लेबरांकडल्यान काढून घेऊचे नो अरे हात मत डालो हात मत डालो रे पोलीस सपोर्ट करतात ग्राइंडर लायतात ते पळय अरे ग्राइंडर काढतात ते पळय ऑर्डर बिन काय ना रिटर्न आणि मूर्ती तोडतात काय मरतले रे तुम्ही ऑर्डर नका बरं कोणाच्या असे मरतले रे तुम्ही ग्राइंडर लावून शिवशाही होलकर मणिस हो देवाक तोडलो चालू आता मूर्ती काढतो अजून या झाले का उरतलो मरे कापता मूर्ती हे करता उरतलो मरे तो अरे पोलीस तुम्ही आहात बरं मनान घेऊन किती करतात ते उरशेना रे बाबा तुम्ही संसार पळो उरशेना तुम्ही चला त्या मनायचा तुमच्या जाय ना तुम्ही संसार पळो उरशेना साहेबांनो संसार पळो उरशेना धर टका करून बरं
धावल्यात मरे एकट्याच्या फाटल्यान घट धरतलो गमटेक तुमच्या तुमकाच धरपाचे आहात तुमकाच घट धरतलो गमटेक तुमच्याच गमटेक घट धरतलो तुमका कसोच सोडतला तो तुमचे पै काय घट्टाण जाता ते तुम्ही आयज कितें व्हडले पदाचेर बसात पूण घट्टाण जातले तुमचे अटल आसा आयज फाल्यां पूण जातलो प्रमोशन मेळटले म्हणून हे नालायकगिरी करतात मूर्ती चोरतात प्रमोशनाक लागून मूर्ती चोरतात आमकां उडयता धांवन यो प्रमोशनाक लागून तेणी गाडी चोवले ते चोवले त्योच गाडी चोवले ताका सगळे रिकॉर्डा तुज्यो त्योच गाडी आहा प्रमोशन जाय प्रमोशन हय गाडयो पयलीं घातलेले कोणी आणि घराकडल्या लोकांनी इतल्यो घातल्या गाडयो लागतात गाडयो घालपीत खट्टाण जातले हा तुमचे तुम्ही देवाची मूर्ती काढतात अरे देव चोरलो देव ती कहे जातले तुमच्याशी थोडे दीस मेळटा ते जगा रे बाबा नो आणि जे 2000 जी बायला घेता पळय हे पळोवन घेवचे हे पळया तुमकां 2000 विकते घेवन तुमच्या देवांक हे पळय अशे लेबरांक घालून हे पळय मूर्त्यो काडूंक लागले देवांच्यो पळया हे कापता रे मूर्ती त्याची सकयल्यान तुम्ही कापून काडटा हे बरे पुण्याचे काम करता न्हू बसा आनी करा मरे तर शी बीजेपी गव्हर्मेंटा फुडें कितें लाचार रे जाले तुमी शी मूत म्हणटा थंय मुतता आग म्हणटा थंय आगता आणि प्रमोशनाक लागून हे सगळे अरे हिंदू खतरे में है लेबरांक घालून देवाचे मूर्ती काढतात आणि हे सुपरवायज करतात हात घाला मरे चला आमकां तरी वचूंक दिया पळया नजरेन पळोवन घे पुलिसांनी पळया ही ड्युटी तुमची ही ड्युटी ग्राइंडर लावन ती आता देवाची मूर्ती निखळयतात पळोवन घ्या कापून काडटा कापून आणि याचे हय हिंदू मुस्लिमचे नाव तरी येला का देवा खबर पुरुष नाकारला आमका देशभर पळोवन बीजेपी कितले हिंदूंचे पुण्य हे करतात ते डेव्हलपमेंट हो न्ही सगळ्यांक हो मान तुमच्या देवांक हा हो मान पाय भरणी करताना बरे येतात मिरवत सारखे आणि हलयताना या मरे आता हा पुण्याचे काम करतात न्हू तो सीएम कित्याक येयना हांगासर सीएमान येवंक जाय हांगासर हा पाय भरणी करपाक बरे नाचत येतात मरे त्यांना कितें जेवण बांदच्या नांवान कमिशनां मेळटा म्हणून देवाचे पाय पळय मरे कितें देवाचे पाय पळय मरे हा पेपाचे घाल मरे देवाचे पाय पळय मरे पळय मरे हा सगळे घाण झाला पळय पळया कशे काढतात ते हिंदू खतरे में म्हणटा मरे आता कशे हिंदू खतरे में रे देवान डायरेक्ट प्रमोशन दिल्या पुरो डायरेक्ट प्रमोशन दे हांकां डायरेक्ट प्रमोशन दिल्या पुरो देवान
पया पया हिंदूनो तुमकां हे पळय लायव्ह पळोवपाक मेळटले अशेंच ते औरंगजेब सरकारान आनी सालागार पोर्तुगीज सरकारान अशेंच करताले देवळां अशेंच मोडटाले आमी आतां त्याच सत्ते खाला आहा आणि पळोवन घेया ह्यो सारख्या तेच पोर्तुगीज आणि मुघला सारखी देवळां मोडटा पळोवन घेवची काय करपा ना आता काय करपा पावना प्रमोद सावंताच्या माथ्यार ये पाप प्रमोद सावंताच्या माथ्यार ये पाप तो जो करता खुर्चेक लागून करता न्हू भोगूंक पावचो ना पाय घाण देवाचे पया पया लायव्ह पया सगळ्यांनी लायव्ह पळोवपाचे अभय असो तुमचो धर्म अभय हिंदू वाचयतात अभय पया पया सगळ्यांनी पळया जे लायव्ह आहा सगळ्यांनी पळोवपाचे आता हे पळय कशे निखळून काडटात पळय कसे कितें करतात ते कशे निखळून काडटात ते पळया अरे दल बी खंय गेले ते बजरंग दल बी आहा मरे तो DNA करपाक सोदतालो एकटो बघून माताले तुम्ही आनी तोंड बंद करून जे आता लिपोवन रावल्यात पळय तेंकाय पळोवन घे तो सायबा कपरेश्वर महाराज की जय कपरेश्वर महाराज की जय जो कोण आयज तेका हात घालतलो पळय हांव कणकेश्वर आणि त्याच्या घट्टान जातले ते डॉक्टर प्रमोद सावंताचे त्या गडकरीचे त्या आमचो कोण MP आसा पळय ते श्रीपादाचे आणि ते रोहन गावता त्याची फॅमिली त्याची सगळी नष्ट लागू जातले कणकेश्वर महाराज की जय तुमका काय कळना अजून पण त्याका हात घालता न्हू तो आयतो आणि घालतो न्हू तो 200 वर्षाचो कपरेश्वर महाराज की जय कितें दिसला ताका दिल्लीकारांक सगळ्यो बिल्डिंगो करपाक हय त्या रोहन खवट्याक आनी कार्नावालांक आसता थंय आयज हाका आमदार आसलो मरे तो परवरीचो MLA कसलो इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीचा कपरेश्वरा घालयता तुमी हांगासर बोडगिनी वचून पळया रे हे सायडीक कपरेश्वरा तेवटेन गाडगेश्वरा आनी मदीं बोडगेश्वरा बिल्डिंगे तेवटेन ते पत्र घालून थंय तुमी हे सेक्युरिटी करता आनी ताका तुमकां जागो दिवपाक कळना 200 वर्साच्या म्हजें नांव सुरज नरेश आरोंदकर नागडो बाणवलेकार म्हज्या जाग्यार हांव कणकेश्वर कपरेश्वर बोडगेश्वर आनी कितले पोलीस आहा आनी कितले सगळे सीपीआयचे ऑफिस काडटा पळय कितलो ट्राय केलो तेणी आमचो झडपी थंयसर कितलो तरी हे केलो पुण्यकार इल्लीगल तोडपाक सोदता देवळाचे तुमचे कडेन नोटीस आहा कितें करपाची जवळ लोकेट करपाक ते कोण आहा पळय काडटा पळय तेचे हात पाय मोडटले आयज राती भितर इन्क्विजिशनाची हिस्ट्री खंय तो टेक्स्ट बुकान घालतलो खंय CM हे घाल गाड घालतलो तो तेचे गाड कम जातो ह्या फाटीचो आणि खोटम राहणं उरता
आंदोलन आता सुरू झालं ते कशात उठलेलं आंदोलन तो कोण बोल सकाळी गेलो तो कटिंग करतो नाही कोण पडणार आहे चाललो हा पुढे सांगा सर गुंत झाले ते माफियाकडे नसतात ते सगळे पैशा खातीर सुटकेसी आमच्या गोंय इकलं बरें तांणी तो देव तुमचे कडेन कितें मागता रे इल्लोसो जागो मेळटा ताका सेफ करपाक जायना आनी आतां वोट खंय लोकेट करतले बापायगेर लोकेट करतले वोट हय तेजी मुळां खंय गेल्या ती खबर आहा तुमकां कशी काडटले ती मुळां डॉक्टर प्रमोद सावंताक ट्रान्सलोकेट करचो पडटलो थोड्या मार्गार आनी एका परत पडचे रोड गावट्याक कार्नावालाक नासता मरे तो आमच्या कार्नावालाक नासता वडगांव खंय नासता तो आयज राती काबार जातलो तो हालोवूच दाखोवनी आयतार बुधवार देतो दीस देवताराच्या दिसा ताका हालयता तुमी जाग्याकार ताका रोड जोडटा ताका सोरो जोडटा पांच विडो जोडटा आनी त्या दीस तेच्या आयतारा दीस तुमी ताका हालयतात कोण हालयता ते हिंदू मरे तुमी मरतले काबार जातले तुमी काबार तो पोलीस आसूनी तो ऑफिसर मामलादार आसूनी ताका कोण पळय कॉन्ट्रॅक्टर ताका न्ही एक सगळे काबार जातले पळयत राहा तुमी ते भाड्याची गाडी अडवून भाड्याची सरकाराकडे एक गाडी ना स्वतःची आणि रॅबेट पासिंग गाडी चिकोल पळय मरे सामान वरपाची गाडी रेबो बी काढलेलो हा तिथून भाड्याची गाडी पोलिसांच्या गाडयेन तरी वरा फुलां घातल्या कितें फायदो भितर सगळो चिकोल फाल्यां तांकां फुलां घालपाची हय भाड्याचे गाडयेन व्हरतात खंय पया गोंया ही हो मान दितात हे देवाक आमच्या आनी जागेकारांक हो मान तुमकां फाल्यां सकाळी हीच गत तुमची जातली पळोवन घेया देवाक घालयताले मनशांक सगळ्यांक घालयताले ते सगळ्या मनशांक काडटले गोंयांतल्यान भायर देवाक काडटा जाल्यार मनशांक कित्याक सोडटले बरोबर आयज त्या देवाचो मान ना तांकां फाल्यां आमचो आसतलो कोण उरपाचो ना हांगा सगळे दिल्लीकारांनी सगळे जागे घेतलेले आहा सीएमांगूच विकतो घेतला पळय कांयच मान ना ताका आतां कसलो आत्मसन्मान उरलेलो ना हिंदू सोडून ताका हात घालता कोणी उत्तर पुजा केली कोण तो सगळो भट तो हाका उडयता भितर उडय कोण काणकेश्वरा उडयला म्हणून आयज हे जातले काणकेश्वरा हांव येयला खबरेश्वरा उडय काणकेश्वर बोकाळा गेलेला मरे बोकाळा हालचो रे कितल्या मारले म्हणून हालचो नाही
जे जे कोण आता घरा बसून लाय पळयता पळय तो पळय तो हाला ना तो तुमकां रावला तुम्ही हांगा येताल्यात म्हणून. तो हालतोच ना रे पळया रे कितले आहा ते त्यांचे हात पाय मोडटले आहेत. हे मला घेतो अलिबाबा 40 चोरताय हा वटी म्हणून सारखे अलिबाबा 40 चोर म्हणून एकटा एमएलए हांगा येऊंक ना एमपी येऊंक ना काय रुद्रेश्वराकडे एमपी गेला म्हणे आयज हांगा कित्याक येऊंक ना तो काय नाम दिला त्याला रवी नाईक पेपरला म्हणे तो डॉक्टर प्रमोद जाऊन गर्भकुडी मेळटा ताका फुडें घाला तुका भितर हांगा यो मरे आतां मागीर हे वोट बँकीचे हे करता बंद भरले तेंचे आला ना रे आला ना हलतो ना. चला मरे पोलीस पाशा हातलाय मरे चला पोलीस हातलाय चला धावून गेला रे धर त्याका आता धरा हा धरा चला ऑलरेडी चॉकलेट मारा पहिली अरे दाणो मारे यांचे मार दाणो फोडून आले का सगळ्या मार कपला त्यांचे दाणो देव बरे करू देव बरे करू काय पडटा बरे काम केले देव बरे करू सगळ्यांक मेळो कितें आहा तें वायट बरें सगळ्यांक मेळो पिढ्यान पिढी मेळो कोणें वायट केला बी ताका करपे साहेब देव बरे करू तेवढा खंय या मरे सगळे काढून दिला ना पोलिसांकडे ऑर्डर ना काढपाची काढतात कशें तुम्ही प्रोटेक्शन म्हणा पोलिसांकडे ऑर्डर करूया या मरे साहेबांना आम्ही एक विचारतो मरे मिडिया आम्ही तुमचा एक लास्ट क्वेश्चन करता मातशे आमकां मरे पळय आमच्या गोंयच्या लोकांक कळोंक जाय की माझ्या आमचे इतलें म्हणणें आमचे इतलेंच म्हणणें आसा आयक आमचे इतलेंच म्हणणें हांव प्रत्येक गोंयकारांक सांगता हेंचे कडेन हायकोर्टान ऑर्डर दिल्या की मुर्ती काडपाक हे आमकां कळपाक जाय जर हायकोर्टान जर ऑर्डर दिल्या तर तेंच्यानी अवश्य काडपाचें आणि जर हायकोर्टान ऑर्डर जर दिवंक ना
फाल्यां हे जितले हांगा रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर आहा न्हू तितले जबाबदार आसतले. हांव इतले म्हणून करता जाल्यार आमकां मातशी ऑर्डर दाखया. नाका रे यार ना ताका दाखोवनी मागीर आतां जर ऑर्डर जर तेंचे कडेन जर आसा जाल्यार आमकां तेंचे अवश्य दाखोवपाचें. राव एक मिनिट. दुसरी गोष्ट आणि हे आयज देवाची मुर्ती काडटा आणि हेजे हेंच्यांनी खंयसर मरे प्रोविजन केलेलें ना देवाचे खंय व्हरून दवरपाक जाय रस्ते दवरून दिवचे ना आमी. जो पर्यंत देवाक हे जागो दिना तो पर्यंत हांगा सगळे पुलीस हांगा आसतले. आमी एक रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल सीएम जो आसा न्ही तेणी हांगा येवन सांगपाचें हायकोर्टाचे जो ऑर्डर जर आसा हायकोर्टान जर सांगला तांकां ही मूर्ती काडपाची म्हणून धाड ट्रान्सलेट करपाक सांगला. पण दुसरी गोष्ट देवाची मूर्ती तुम्ही खंय दवरतले हे प्रत्येक भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान जे आयज कोण कोण आसा हे कोण ते दल आहा कसले ते बजरंग दल आसा मागीर सनातन कोण आसा बीजेपीचे कोण कोण आहा तांकां स्टोरी स्टोरी कितें आसा ही स्टोरी न्हू हायकोर्टाची ऑर्डर नासतना हे ऑफिसर जर काडटा न्हू हे सर्व जबाबदार आसतले. हेंच्यांनी फाल्यां भितर वचपाची तयारी करपाची. जर ते कायदो म्हणून जर फुडें जर वयता तर कायद्यापेक्षा कोणूच व्हडलो न्हू सीएम न्हू ऑनरेबल बरोबर. एक प्रश्न जसं तुम्ही आता म्हटलं की तुमका हायकोर्टाची ऑर्डर दाखोवपाची सकाळच्यान तुमची सगळ्यांची एकूच मागणी आसा की हायकोर्टाची ऑर्डर दाखोवपाची. अजून मेरेन तुमका हायकोर्टाची ऑर्डर दाखयना तर तुम्ही काडपाक कशें दितात हांगासर. आमकां आमी जर गव्हर्नमेंटाच्या कामाक जर आज दखल जर घेतली न्ही काडटले. पोलीस स्वतः करता ऑर्डर कोणाची ना पोलीस स्वतः मोडटा सगळे मूर्ती चोरून उरता देवाची मूर्ती चोरून उरता पोलीस अधिकार ना. खंयच्याय देवाकडे असले हे करूंक जायना. हे जे काम चाललेले आसा इल्लीगल काम चाललेले प्रश्न विचारा मरे आसा. स्टे ऑर्डर हाडा इमिजिएटली स्टे ऑर्डर हाडा. तांकां विचार मरे इमिजिएटली काडपाक दिवं नाका. काडपाक दिवपाची ना. म्हाका लेटर तू आयडेंटिफाय कर. तू कोण तो सर फक्त कोण तो आयडेंटिफाय कर. तू बाहेर सर बाहेर राह. तू आमच्या कामाक अडचणी आणू नका. सगळ्या लोकांना गव्हर्नमेंटाचे काम साडी कापड हिंदू मरे तुम्ही कितें ऑर्डर आहा तुमकां ऑर्डर कितें आमकां काडोवपाक म्हणून सांग. कितें ऑर्डर आहा आमकां काडोवपाची म्हणून सांग. ऑर्डर आमकां सांग मरे कितें आमकां काडोवपाची कितें करून दिला की हाडे हेंकां म्हणून सांग. हाडे हेंकां म्हणून सांग. गव्हर्नमेंटाचें काम म्हणून हे खंय आहा कितें हाडयला आमी सांग. तुम्ही हाडोंक ना. आता देवळाचे म्हाका सांग खंय आहा बरोवन आमकां हाडे म्हणून. तुमचे ट्रान्सलेटर ट्री आसा हायकोर्टाची दवरताले सर. रस्त्यार देव रस्त्यार आमचो स्लो ना आमचो उद्रेक जाला आता. तुम्ही काढून गेला कोण तरी म्हणजे ऑर्डर नसताना तुम्ही काढता त्यांनी सांगला प्रसादाचे प्रसादाचे गोंया म्हणजे पण आम्ही क्वेश्चन करू नका आणि आवाज करू नका. तुम्ही किती काढता तो लोकांचे परमिशन परमिशन ऑर्डर आवाज करता उगी आवाज तुम्ही सकाळच्या बऱ्या उगी असल्या आवाज कर नका. आम्ही निघतेला
काढतात आम्ही ऑर्डर दाखया नाही आम्ही ऐकच्या ना ऑर्डर किती आमच्याकडे द्या तुमका काय औरंग दिवच्या आम्ही बांधले तेवढ ढळ ती ऑर्डर आहे रस्त्यात तेवढ पहिली बाणा पहिली तेवढ बाणा हे यार भितर शिवाय भितर ऑर्डर दाखयला तुम्ही बाणा देऊळ मागे दोरा मरे आणि आयतारचे किती काम करता तुम्ही संडे किती करता तुम्ही काम संडे किती काम करता रे ऑर्डर आम्ही भरावं ऑर्डर देऊ मरे आमचं देऊ आमचा ऑर्डर काय म्हणतो तुम्ही भितर पाहिजे आम्ही बाहेर गोंयकारांनो कोण अशें तुमकां गोंयांतल्यान भायर धांवडोवपाचें आहा अरे तू कितें उलोव नाका तू वाच सारको पयलीं कन्सेंट टर्म्स दाखयता आमकां तुम्ही ऑर्डर किती दिला ऑर्डर ना गावकारचे कोण आबय त्यांच्या मूर्ती काढून ये मूर्ती का घाला प्रसाद लायला असताना मूर्ती काढताले त्याचा अर्थ किती तुझ्या अध्यक्षांच्या छान मारलं त्याचा अर्थ किती पास झाला म्हणता
धर्माचो युद्ध तुमका पिक्चरा पळय म्हणून सांगता हे पिक्चरा पळय म्हणून सांगता आणि हांगासर देवळां मोडटात एक देऊळ तरी अरे जीप हाड रे आता गाडी हाड रे यांका वरया धर्माचो युद्ध अरे सावा सावा भाई सावा भाई टॅक्स ब्रेक केला त्या हांगासर देवळां बसा बरे त्यांना पापाच्या भागी जाऊ नये न्हू त्यांना पापाच्या भागी जाऊ नये भोगून अरे तो बेकडायता आमका बस हाडपाक आमका भितर घालपाक कुलोनी मारपाक देवा खातीर आमी चल बसा व्हडले व्हडले योद्धांनी देवाक लागून प्राण त्यागलेला आमकां पुलिशेन घालताले कितें केला आमी रिमूव द टेम्पल डेटी फॉर टुडेज अरे तो हिंदू म्हणून ते बावळ मारता तुम्ही हिंदू म्हणून आपला देव म्हणून बावळ मारता तो प्लीज एक्सक्यूज मी प्लीज सकाळच्यान तुका एक्सप्लेन करता सकाळी 10 लागला तुका एक्सप्लेन करपाक आता तुका खंयचे भशेन सांगपाचें तुका सगळें दाखयलां 2019ची ऑर्डर दाखयता कॅबिन कन्सेंट जावन दाखयता म्हाका तुका आयज ह्या आयतारच्या तूं संडे कित्याक करूंक जाय आयच्या दिसाक आयतारच्या कित्याक म्हणजे पब्लीक हॉलिडे आयच्या दिसाक आयतारच्याच दिसाक तुमकां सुटी ना बेश्टे कितें उलोवना कितें कशें तर तूं आयच्या देवा खातीर वचता मरे तुमी आमच्या सकाळच्यान तो एक्सप्लेन करीना नाका जाल्ले बेश्टे इशू करता तयार देवूळ मोडाव तू इशू करता तुका सांगले कितें मूळ जेन्ना काडटा तेन्ना देवूळ हालतले आनी तो देवूळ म्हणून देवूळ काडटा तुम्ही अरे कितें उलयता म्हणून देवूळ काडटा पयलीं त्या कोर्टात जावंक जाय तुम्ही वास ऑर्डर वळख रे अरे कोर्टात कितें सांगतलो देवूळ काडपाक ऑर्डर दिल्या देवूळ काडपाक दिल्या लिगल ना म्हणजे लिगल ना ताका दादाची कमिटी कमिटी काडचो तुम्ही सीएमा हाडा चला सीएमा हाडा तो दिता न्हू तुमकां इन्स्ट्रक्शन तू कमिटी हाड सकाळच्यान मरे कितें उलयलें म्हणून तूं हिरो जावचो ना कळ्ळें मरे हिरो जावपाक लॉजिक ना पयलीं कितें उलयता प्रेसिडेंटान थंय बरोवन दिलें येवंक जाय आसलो आमकां प्रेसिडेंटच्या लिपोन भोंवता कित्याक लिपोन भोंवता तो अरे कितें उलयता आयतार आनी सोमार तूं आतां हांगा उलयता तुजें जर कितें सी आसलो तें इंटरव्हेन्शन एप्लिकेशन फायल करून आमकां आयचो दीस दिया ना हांव दिता आमी कितें काल तूं फाल्यां इशू करपाचो करनाका पोटान फटींग उलयतालो फटींग उलयतालो Are some morning you are there here? Yes. Then what they are telling them? What we were telling them? We are calling the president. Guy is hiding. He is signing everything, filing petition. He is hiding. Why is he hiding? Then you go and call him. No, see, Don't shout at him. You shouting as well. You go interfere in government work. This morning we are here. This morning we are calling. Why you are calling? You ask him. Please Ask her. Ask her. Thank you very much. Please clear the road. आता रोड मातसो क्लियर करा चल भाऊ चल मातसो सगळ्या खबर आसा न्हू नाका
लोकांना त्रास करता रोड आणून लोक बघा घाई मारता तुमचा रस्ता आलेला तो अरे जगा धाड रे बिजून धाड जगा अरे बाने बाने कोण तुटताय काटता बांध भाऊ माझ्या पाठीराव तुमच्या गाडी लागतली पाठीराव असो विकास माझं पाठीराव लागतली गाडी लागतली तुला तुम्ही त्यासाठी पळोवपाक जाय आमकां कोण कितें फायदो तुमकां लायला कितें ड्युटी आम्ही आता प्लीज माशे प्लीज रिक्वेस्ट करता तुमकां माशे त्या लायनीच्या भायर रावा चला माशे लायनीच्या भायर चल माशे राव हे पळय आमी सगळे हांगा पुलीस रावचे पडटले आमकां आमी हांगा रावता न्हू सर ट्रॅफिक जाम जातली होय त्रास माहिती विकास बाब हे आता टेंट सिच्युएशन चालू आहा आनी आतां मुर्ती काडपाचो प्रयत्न चालू आहा तुमचें म्हणणें कितें ती आमी डेव्हलपमेंटाच्या अगेन्स्ट ना फ्लायओव्हर हो जायच बोरवकरांक हो फ्लायओव्हर जायच पूण हो प्रश्न असो आसा की जेन्ना तुमी देवूळ मोडटात तेन्ना एक देवूळ तुमी नवें बांदूंक जाय आशिल्लें नवें देवूळ बांदून ही मुर्ती रिस्पेदान ती व्हरून थंय परत तेजे प्राण हे स्थापना करूंक जाय आशिल्ली बट हांकां इतली गर्दी हाका अर्जन्सी कसली जाली ती कळना पुर्तुगीज सो परवडले पुर्तुगीज गव्हर्मेंटान जेन्ना देवळां मोडली तेन्ना दुसरी देवळां बांदून दिली पण हो प्रमोद सावंताचें हें भ्रश्ट गव्हर्मेंट हें हिंदुत्वाच्या नांवार कलंक आहा कित्याक कलंक आहा ही मुर्ती रातची तुमकां व्हरून दवरतले खंय हो प्रश्न आहा तुमी पयलीं एक देवूळ बांदूंक जाय आशिल्लें धाकटें ह्या देवळाक व्हरून देवाक दवरपाची अरेंजमेंट करूंक जाय आशिल्ली आनी मागीर तुमी हो देवूळ हलोवंक जाय आशिल्लो हें निंदनीय आसा वी कंडेम दीस आनी हे जे डुप्लिकेट हे जे लोक बसल्यात हिंदुत्व करून त्यांचे आज हिंदुत्व आज हे एक्सपोज जाल्लेलें आहा हांव परत सांगता पुर्तुगीज परवडले न्हय प्रमोद सावंताचो गव्हर्मेंट आमकां कोण चलयता ते आमकां पडले पोया न्हू आतां कोण खंय व्हरता आनी कितें दवरता आनी तेंचें कितें जाता तें पोया मरे आमी अरे हे जागेकार मरे हे जागेकार केन्ना हालतात आपल्या जाग्या वयल्यान निधी स्थापना केला मरे हे राखणदार मरे त्याच जाग्याचेर रावची मरे काणकेश्वर आणि बोडगेश्वर आसा पळय बोडगेश्वर मदीं आनी काणकेश्वर आनी कापडेश्वर बोडगिनी आतां पळय वचोन बोडगिनी पळया मरे स्थलांतर करतले वाडाचे
अरे देव हो साक्षात हांगाच आसा तो राखणदार तो आता शिमेकार त्याची मुळा जी आसा मुळा कितली शिमेकार, पयस गेल्या शिमेकार. ती कशी काडटली मुळा तो ब्राह्मण आणि तो वाचतलो 200 वर्साचो वट हा. 200 वर्साचो वट आम्ही काढलो सकाळच्या सुद्दां खंय लायतलो तो ताका खंय जागो विश्वजीत देवाक खंय बाबा, तू जागो फॉरेस्ट मिनिस्टर तू यो कळ्ळें तुका हे आमच्यान पळोवपाक जायना तू यो तो आदीत पयलीं सुकणो जाला हा. आनी कावार जातलो तो हांगा तुजी बायले भशेन सगळी ज्यो पळय सुवासिनी असतात त्यो कितें वटपौर्णिमा करतात मनोहर पर्रीकर गेलो मरे माधव हे केलं म्हणून मनोहर पर्रीकर गेलो आता एखादा दुसरो वयतलो आता पळोवपा कितें परिस्थिती जाली ती सगळे वयतले आता पळयात तुमी ही कितें आयतारची अक्षरशः दादागिरी कितले मध्यानीर कापला मध्यानीर 3:30 अरे, येऊन कापला तो सकाळ फुडें एकलो बट चोरया आनी कापला एकलो बट येता सांगता आनी एकलो बट येता दोगी फटींगपणा चोरपणा
तुम्ही याला ना आजी कोणी बांधली त्याला भेटतो त्याला भुलक्या बघणार आवडलं सापडलो हा पाठवतो लाईट आम्हाला अंकल हिरो तू येताले Others 45.